Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. ते बाबूने काय आमकां सांगना आनी कोणीच काय सांगना ताका लागून आमी सांगता बाबू कडेन सेम हेचे पूर्ण न्याय करपाचो म्हणान जो सर्वे करपाचो आसा ह्या 8 किलोमिटरांक तो सरकारान त्वरीत बंद करचो कित्याक सर्वे करपाचो ते प्रश्न दिना कित्याक आमी आमच्यो जमिनी दिवपाकूच रेडी ना आमी आमच्या शेवटच्या श्वासा पर्यंत लढटले असो निर्णय म्हाजो एकट्याचो ना हांव जरी कन्वेनर आसलो सब इंस्पेक्टर तरी पूण सगळ्या शेतकऱ्याच्या वतीन हांव तुमकां ह्यो म्हाज्यो भावना मांडटा तेंच्यो भावना मांडटा आम्हाला मारहाण करून पोलिसांनी जबरदस्तीन गाडीत कोंबले आणि आता म्हापसा पोलीस स्टेशनला आणले सरकार आता आमचेर कारवाई करता सगळ्यांचेर केसी करता जाय तितको केसी करू नी जाय ती सेक्शनाला आम्ही सरकाराक भियान असले जाय ती सेक्शनाला आया तुम्ही पण आमच्या जमिनी खातीर पेडणेकारा खातीर आम्ही झगडत रावताले स्वाभिमानी आमची बुद्ध शिकायला ती पळया कांयच इंटिमेशन गांवच्या लोकांक दिनासतना विचार नासतना एक्विजिशना खातीर सगळे शेतांतली शेती जमीन एक्वायर करपा खातीर सर्वे करपाक अकस्मात सुरू केली तेन्ना गांवच्या लोकांनी निशेध व्यक्त करपाक जेन्ना ते रस्त्यार आयले आनी सर्वे आडयली तेन्ना तांकां अटक करून हांगा हाडले ही सरकारान जबरदस्ती थांबोवची ते मेळावली प्रकरण सरकाराच्या आंगलट आयिल्लें आसा सरकाराक खबर आसा की लोक एक कडेन जाले जाल्यार थंय कोणाचें कांयच चलना तेन्ना मुख्यमंत्र्याक आनी सार्वजनीक बांदकाम खात्याक हांव रिक्वेस्ट करता की लोकां कडेन पयलीं गांवच्या लोकां कडेन उलोवचें त्यांची मान्यता घेवची आनी फुडें वचचें ना हे जर अशें जर दादागिरी करून जर बारीक लोकांक जर त्रास करपाक लागले कारण खूब कडेन जावंक लागले बिचोली थोडे जे कॉन्स्टेबल आसात हे बारीक लोकांक सगळ्यांक त्रास करपाक लागिल्ले आसात प्रमोद सावंताचे कुस्तार उडून तांच्यांनी आपली ड्युटी करची कायद्यात रावन काम करचें पूण बारीक लोकांक जर सोदोवपाचो जर प्रयत्न केलो कारण आतां कळून आयला की जितेंद्रा कडल्यान काळूच कळटालें की डेप्युटी कलेक्टर ऑफिसर लँड एक्विजिशन ऑफिसरा कडल्यान पेडणेच्यान दादागिरी करपाची सुरवात जाल्या म्हणून हे आमी अजिबात खपोवन घेवचे ना 24 तारखेच्यान विधानसभेचे सत्रूय येतले ते सत्रान आमचे अध्यक्ष हे इशू लावन धरतले हांवें तांकां क्लियर कट सांगलेलें की तांकां तेंचे फाटलेच इशू आसात ते रिजॉल्व करुया आतां तांकां 3 पटीन चड पयशे मेळटा इट इज अ बॅरन लँड त्या लँडांतल्यान गेल्या उपरांत आमकां जे कितें इवन दो तो म्हणजे आउट ऑफ द वे वचून जो टॅनंट आसा ताका सुद्दां जर पयशे मेळना आसत जाल्यार ताका गव्हर्मेंटच्या कायद्या प्रमाणे 50% कशे पयशे मेळपाचे ताजी प्रोविजन करता तांकां मेळून दिता वायस वर्सा तांकां जी कितें मदत करपाक जाय नोकरेच्या बाबतींत आसतलें आनी कितें जे फार्मर म्हणून जर लॉस जाता आसत जाल्यारूय तांकां सगळी ऑप्शन्स जी आसा ओपन केल्ली तांकां सगळ्यो ऑफर्स ज्यो दिवपाक जाय सरकाराच्या वतीन लँड तांचे लूज जाता म्हणून ह्यो सगळ्यो 100% ऑफर्स आमी तरी दिल्या वयल्यान तांकां सांगलेलें ताज्या पेक्षा फुडलें ऑप्शन तुमी आमकां पयलो सर्वे करपाक दिया सर्वे केल्या उपरांत कोणाची जर कितें खरेंच बाबा मेजर प्रॉपर्टी वयता आमकां कितें डायवर्ट करप शक्य आसा जाल्यार तें आमी करता पुराय रस्त्याच्या सर्वेंतल्यान कोणाचेंच घर वचना कोणाचीच कसलेंच स्ट्रक्चर वचना आनी फक्त वता रस्तो तो एक म्हणजे बॅरन लँड आसली थोडोसो काजीनी ज्यो काजी आसा काजीची झाडां आसा हातूंतल्यान वयता थोडोसो एग्रीकल्चरांतल्यान वता